गोंयकार हे स्वाभिमानी लोक 100 कोटी आसूं वा 200 कोटी गोंयच्या मतदारांक विकते घेवंक शकना अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे आदले अध्यक्ष अमित पाटकार सांगता। 100 कोटी रुपयांच्या कथीत वेव्हारा वरवीं नवो पक्ष तयार जावपाच्या प्रस्नाचेर प्रतिक्रिया दितना पाटकार उलयलो। तशेंच AICCचे सरचिटणीस KC वेणुगोपाल हांच्या फुड्यां आमी आमची भुमिका मांडल्या आनी तांणी आमकां सकारात्मक गजाली घडटल्यो अशें आश्वासन दिलां अशें पाटकारान सांगलें। अखिल भारतीय काँग्रेस समितीन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अल्पसंख्यक विभागाचे अध्यक्ष वसीम खान हाका बेशिस्त वागणूक आनी पक्षविरोधी वावर केल्ल्यान निलंबित केलो। तशेंच अल्पसंख्यक विभागाची समिती बरखास्त केली। सध्या अल्पसंख्यक विभागाचे नवे संघटक म्हणून नजीर खान आसल असो आदेश जारी केला। गोंय राज्यात शहरीकरणा खातीर व्हडा प्रमाणात रानां कापप आनी रानवटी जनावरांच्या रावपाच्या सुवातेर अतिक्रमण जाल्ल्यान जनावरां आतां गांवांनी पावलीं। बिबटो आनी हेर रानवटी जनावरां वारंवार लोकवस्तींनी घुसतात। आयज घरांत पोशिल्ल्या जनावरांचेर हल्लो जाता जाल्यार फाल्यां मनशाचेर हल्लो जालो जाल्यार कोण जापसालदार आसतलो। मयेच्या तीर्थबाग वाठारांत रावपी राजन नायक हाचो पाळीव सुणो घराच्या फाटल्या वटेन बांदिल्लो। सुणो व्हडल्यान भोगपाक लागलो तेन्ना घरच्यांनी फाटल्या वटेन धांव मारली। तेन्ना जाग येतगीच बिबट्यान सुण्याक सोडून रानाक पळ काडलो। बिबट्याची दहशत वाडचे पयलींच ताका धरून आमकां भयमुक्त करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। गोवा फॉरवर्ड पक्ष सध्या गोंयच्या चडशा वाठारांनी आपली पाळामुळां घट करतना पळोवपाक मेळटा। मय मतदारसंघात जाल्ले बसकेत कार्यकर्ते हेच पक्षाचे हायकमांड अशें गोवा फॉरवर्डाचे आयोजन सरचिटणीस दुर्गादास कामत हाणें स्पश्ट केलें। तशेंच मय मतदारसंघात पक्षाचे जैत निश्चित आशिल्ल्याचोय दावो पक्ष फुडाऱ्यांनी केलो। मजगती काँग्रेस पक्षाकडेन अजूनय युती आसा, मात काँग्रेसीच्या अंतर्गत प्रस्नाचेर उलोवपाचे फुडाऱ्यांनी पुरायपणान न्हयकार दिला।